गोंयांत टायगर रिझर्वाची गरज ना ह्या रानमंत्री विश्वजीत राणेच्या विधानाचेर विरोधी पक्षनेतो मायकल लोबोन खर टिका केल्या. वाघ केन्नाच मायग्रंट नासतात, पुराय रान जनावरांचेच. तांकां लागून गोंयांत टायगर रिझर्व नाका म्हणप चुकीचें ठरता अशेंय लोबो म्हणटा. वेवस्थीत तरेन पळोवणी आनी अभ्यास करून टायगर रिझर्वाची मागणी करपाक जाय अशी मागणी मायकलान केल्या. Full forest which is there. It's a there are tigers, leopards, all wild animals moving over there. No, the migrants Continuously. They cannot be called as migrants. Migrant म्हणजे कोण नाच. थिंगा टायगर्स म्हणटा पळय. आतां गोंयांत दुसरे लोक येता ते थोडे जाण मायग्रंट येता कामा खातीर. ते कामा खातीर येयना. दॅट इज देअर फॉरेस्ट. ते तेंचे फॉरेस्ट आनी तेजे खातीर जे कितें करपाक जाय सरकारान तें करचें. आमी तेजेर आडखड कांय हाडिना आनी कोण एनवायरमेंटलिस्ट सगळे डिमांड करता की टायगर रिझर्व जावचो. तेजेर पयलीं धाकटुली एक स्टडी करूंक जाय, टायम बाउंड 6 months स्टडी करूंक जाय, रिपोर्ट दिवपाक जाय की एफेक्ट कितले जातले फॅमिलीज पळय रिझर्वान आनी कोर एरिया आनी बफर. आनी बफर गोंयान उपकारचो ना कित्याक गोंयान फॉरेस्टाक तेकोन घरां आहा, भरपूर घरां आहा, विलेजीस आहा आनी थिंगा हॉस्पिटल्स आहा, बाकीचे वस्तू आहा, सगळे मार्केट आहा, सगळें आहा. सो ते बफर म्हणटा पळय तो थिंगा जावंक जावचो ना. टायगर रिझर्व करपाचें हें सगळें हें आहा काम आहा ते स्टेट गव्हर्मेंट आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट